नमस्कार भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमकां माये मोगाचो येवकार. ह्या व्हिडिओन येता 5वेच्या नवीन पाठ्यपुस्तकांतलो म्हटल्यार ओवळा या नवीन पाठ्यपुस्तकांतलो 6वो पाठ साकेन ह्या पाठाचें आमी वाचन करतली आणि त्याच बरोबर ह्या पाठाचेर एक्सप्लेनेशन पळयतली. भुरग्यांनो, जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आणि तातूंचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा आणि अशाच नव्या व्हिडिओ खातीर सबस्क्राईब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. आणि भुरग्यांनो, तुमकां रिक्वेस्ट आसा की व्हिडिओ पुराय पळयात, मदीं स्कीप करूं नाका. तर आता साकेन ह्या पाठाचें वाचन करपाक सुरवात करुया. पाठ 6वो साकेन. वल्लरीचो बापूय अरुणाचल प्रदेशांतल्या चौखाम हांगच्या विभागीय कार्यालयात अधिकारी आसा. हे खेपे ताणें आपल्या कुटुंबाकूय दिल्ली साकून हाडला. खंय ते दिल्लींतले गर्देत भरिल्ले रस्ते, हॉर्न वाजोवपी गाडयो आनी बशी, लोकांची लांब रांग आनी खंय हे चौखामाचें मेकळें आनी शांत वातावरण. पळयत थंय दिसता ते 5वे 4 सैम आनी फुलांच फुलां. हांगच्या लोकांच्या मुखामळार सदांच हांसो. वल्लरीचो बापूय म्हळ्यार फादर अरुणाचल प्रदेश हांगच्या चौखाम हांगा कार्यालय म्हणजे ऑफिसान अधिकारी म्हटल्यार ऑफिसर आसा. आतां ताणें आपल्या कुटुंबाकय दिल्ली साकून हांगा हाडला. दिल्ली पळयलें जाल्यार गजबजलेलें शहर. थंय गर्दी, भरपूर गर्दी, गाडयो, हॉर्न हांचे आवाज आनी चौखाम हांगा शांतताय. तशेंच सैमाचे 5वे 4 सैम आनी फुलांच फुलां दिसतात आनी हांगचे लोक आसा तांच्या मुखार सदांच हांसो आसता. ते हांसत खेळत रावता. एक दीस वल्लरीक ताचो इश्ट चाऊतानान आपल्या घरा आपयलें. वल्लरी आपल्या बापाय वांगडा चाऊतानाच्या घरा गेले. त्या वेळार चाऊतानाचो बापूय घर निवळ करतालो. वल्लरी आनी ताच्या बापायक पळोवन ताणें आपलें काम कुशीक दवरून ताका उर्बे भरीत येवकार दिलो. एक दीस वल्लरीचो इश्ट म्हटल्यार फ्रेंड चाऊतान ताणें वल्लरीक आपल्या घरा आपयलें. वल्लरी आपल्या बापायक घेवन म्हणजे पप्पाक घेवन तांच्या घरा गेलो जाल्यार चावतानाचो बापूय घराचें क्लिनिंगाचें काम करतालो. तें काम सायडीक दवरून तेणी बरें करून तांकां येवकार दिलो, वेलकम केलें. चावतानाची आवय तरेकवार खाणां घेवन आयली आनी तांकां खावपाकूय वेगवेगळे पदार्थ दिले. ती खूबच स्वादिश्ट आशिल्ली. पदार्थ खूब स्वादिश्ट आसले, रुचीक आशिल्ले. वल्लरी आनी ताचो बापूय खाणां खावंक लागली. ती दोगूय तांकां दिल्ली खाणां खावंक लागली. तेन्नाच वल्लरीक रस्त्यार एक मिरवणूक वता ती दिसली. एक प्रोसेशन वतालें तें वल्लरीक दिसलें. मिरवणूक दिसली. मिरवणुकेक जायते लोक आशिल्ले. कांय जाण खांदार धरून पालखी व्हरताले. हे पालखेंत व्हडल्यो व्हडल्यो आनी सुंदर सुंदर मुर्त्यो दवरिल्ल्यो. मिरवणुकेक लोक नाचत गायत वताले. लोकां मदीं एक वेगळोच उत्साह दिसून येतालो. आतां वल्लरींची मिरवणूक पळयली तातूंत व्हडल्यो मुर्ती आसले, म्हणजे मोठे मोठे द बीग स्टॅच्यूज आसले आनी लोक नाचत गायत वताले आनी लोकां मदीं एक उत्साह, आनंद आसलो, उमेद आसली. वल्लरीन चाऊतानाक विचारलें, हे लोक खंय वतात? खूब उमेदीन दिसतात शे. चाऊतान म्हणलें. ह्या बद्दल वल्लरीन चावताक विचारलें की हे लोक खंय वता आनी ते इतले उमेदीर कितें आसा, हॅप्पी कितें आसा. हालींच 1-2 दिसां पयलीं आमच्या गांवच्या लोकांनी न्हंयेचे देगर एक देवूळ बांदलां. चाऊतान म्हणलें की हालींच 1-2 दिसां पयलीं न्हंयचे ऑन द बँक ऑफ द रिवर एक देवूळ बांदलां, म्हणजे मंदीर बांदलां. हे लोक बुद्ध विहारांतले भगवान बुद्ध आनी तांचे शिष्य हांच्यो मुर्त्यो घेवन आयल्यात आनी ह्योच मुर्त्यो त्या देवळान घेवन वतात. चावतानान सांगलें की हे बुद्ध विहारांतले लोक आसा आनी ते भगवान बुद्ध आनी तांचे शिष्यांच्यो हांच्यो मुर्त्यो म्हणजे स्टॅच्यूज घेवन आयल्यात आनी ते त्या नवीन बांदिल्ल्या देवळान घेवन त्यो मुर्त्यो वयतात. ह्यो मुर्त्यो 3 दीस त्या देवळान दवरतले आनी गांवांतले लोक ह्या मुर्त्यांचेर दर 1 दिसा उदकाचो अभिशेक करून पुजा करतले. आतां ह्यो मुर्त्यो आसा ती 3 दीस देवळान दवरतले आनी गांवांतले लोक ह्या मुर्त्यांचेर उदकाचो म्हणजे
वॉटराचो पाण्याचो अभिषेक करून मागीर तांची पुजा करतले। हे मिरवणुकेत आम्ही वांटेकार जावपाक शकतात? वल्लरीच्या बापायन विचारले। आता वल्लरीच्या बापायन विचारले की आम्ही या मिरवणुकेत वांटेकार जावपाक शकता की ना? हय हय व्हडा उमेदीन, चलात तर आम्ही बी मिरवणुकेक या, चावतानाच्या बापायन म्हणले। चावतानाच्या बापायन हय आम्ही बी ह्या मिरवणुकेक वचूं शकता अशें म्हणलें। सगळीं जाणां मिरवणुकेत सामील जालीं आनी सगळीं जाणां मिरवणुकीत त्या सामील जालीं। मिरवणुकीत लोक नाचत गायत वांटेकार जाले। तांचे उमेदीक शीम मेर उरली ना, तांच्या उमेदीक सीमा नासली। नो बाउंड्रीज फॉर देअर हॅपीनेस। थोड्या वेळान मिरवणूक देवळा कुशीक पावली, म्हणजे देवळा लागीं पावली। देवळाचो वण्टी कोंड्याच्या येळा पासून तयार केल्लो। अदीं-मदीं झाडाच्या पाचव्यो खांद्यो लायिल्ल्या आनी त्योय रंगबिरंगी फुलान सजयल्ल्यो। म्हणजे जी मंदिराची म्हणजे देवळाची वण्टी म्हणजे वॉल्स ऑफ द टेम्पल असले ते कोंड्याच्या म्हणजे दांड्याच्या येळा पासून तयार केलो आनी ताका मदीं मदीं झाडाचे पाचवे म्हणजे हरवे ग्रीन खांद्यो ब्रांचीस लायिल्ल्या आनी वेगवेगळ्या रंगाची फुलाय लायिल्ली। इतले सादे आनी सुंदर देवूळ वल्लरीन पयलीं केन्नाच पळोवंक नासलें। वल्लरीक हे सादे पूण सुंदर देवूळ तेणी केन्नाच पळोवंक नाशिल्लें। पळयता पळयता देवळाच्या दारांत गर्दी जाली, क्रावड जाली। बौद्ध भिक्षुकांनी मंत्र वाचून पालखेंतल्यो मुर्त्यो सकयल देवळांत दवरल्यो। आतां ते स्टॅच्यूज पालखेंतल्यान काडले आनी देवळांत दवरल्यो। आतां ते ह्या मुर्त्यांच्यो पुजा करून ताचेर उदक घालूंक लागले। हांसत्या खेळत्या वातावरणांत वल्लरीन पळयले लोक एकमेकाचेर बालद्यो भरून उदक मारताले। म्हणजे लोक हांसत खेळत एकमेकाचेरूय बालद्यो भरून म्हटल्यार बकेट्स भरून उदक मारपाक लागले। ते एकमेकाच्या तोंडाक तांदळाचें पीठ लायताले, ते उदकूय मारताले आनी तांदळाचें पीठ एकमेकाच्या तोंडाक लायताले। वल्लरीक होळयेची याद जाली। ताणें चावतानाक म्हणलें, चावतान भावा, म्हाका दिसता लोक होळयेची परब मनयता। हे सगळें पळोवन म्हणजे उदक मारतात आनी तांदळाचें पीठ एकमेकाक लायतात तें पळोवन वल्लरीक होळयेची याद जाली आनी ते चावतानाक म्हणपाक लागले की आपणाक अशें दिसता की हे होळयेचें फेस्टिवलूच मनयतात। चावतानान म्हणलें, तुका खबर ना आयज हांगा साकेनची परब आसा। आयच्या नव्या वर्साची सुरवात जाता। वल्लरीन सांगलें, आमचे कडेनूय होळयेचे परबेन नव्या वर्साची सुरवात जाता। तर चावतानान ताका विचारलें की तुका खबर ना की साकेनची परब आसा, म्हटल्यार साकेन हे फेस्टिवल आसा आयज आनी आयच्यान न्यू इयर स्टार्ट जाता। जाल्यार वल्लरीनूय म्हटलें की तांचे कडेनूय होळये परबेन म्हटल्यार होळयेच्या फेस्टिवलानूच नव्या वर्साची न्यू इयराची सुरवात जाता। भुरग्यांनो, जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी तातूंतची कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा आनी अशाच नव्या नव्या युजफूल एज्युकेशनल व्हिडिओ खातीर सबस्क्रायब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड। डू लाईक, शेअर, सबस्क्रायब एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड फॉर सच न्यू एज्युकेशनल व्हिडिओज। होळयेचे परबे दिसा आमी एकमेकाचेर रंगीत उदक मारता आनी तोंडाक रंग लायता। होळयेच्या दुसऱ्या दिसा लोक एकमेकाक मेळूंक वयता। त्या दिसा लोक घरांत गोड जिनस आनी खाणां करून सोयऱ्याक येवकार दिता। आतां होळयेचे परबेक आमी कितें करता, एकमेकाचे वेगवेगळे रंग मारता, एकमेकाच्या तोंडाक रंग लायता आनी स्वीट्स खावपाक दिता। सोयऱ्याक येवकार दितात म्हणल्यार आमी आमच्या गेस्ट जे आसा तांकां वेलकम करतात। चावतानान सांगलें, आयज सांजे आमी सगळीं काकागेर वतलीं। आमचे काकीनूय तरातरांची पकवानां केल्या आसतलीं, म्हणजे वेगवेगळे स्वीट्स केल्ले आसतले। आमी तांच्या पांयां पडटलीं आनी ती आमकां आशिर्वाद दितली। फाल्यां आमचे आते आनी तिचो घोव आते माम येतलो। इतलेंच कोणे तरी वल्लरी आनी ताच्या बापायचेर एक बालदी उदक ओतलें, ती भिजली। मागीर लोक खूब वेळ एकमेकाचेर उदक मारीत रावले आनी साकेन परब मनयत रावलीं। अशे तरेन साकेन परब 3 दीस मनयतात। चावतानान सांगलें, तिसऱ्या दिसा बौद्ध भिक्षूक
ह्या मुर्त्याक परतून पालखेत बसून बौद्ध विहारात व्हरतले. थंय ते मंत्र म्हणून ह्यो मुर्त्यो ताच्या जाग्यार दवरतले. चाऊतानाच्या बापायन सांगलें. चावतानाच्या बापायन सांगलें की आतां 3 दीस हांगा ही साकेन ही परब मनयतले आनी 3 दीस जातकच ह्यो मुर्त्यो परत बौद्ध विहारात व्हरतले आनी थंय मंत्र म्हणून ह्यो मुर्त्यो तांच्या जाग्यार दवरतले. गांवांतले लोक परत बौद्ध विहाराक वतले आनी भिक्षू परत परत साश्टांग नमस्कार करतले. भिक्षू लोक आमकां आशिर्वाद दितले. तुमची शेतां पिकाळ जावची, तुमची दुयेंसां नाश जावची, मेळून मिसळून सगळीं नाचया गावया, नव्या वर्साची खोस मनोवया. 5वी NCERT हिंदी पुस्तकांतलो अणकारीत पाठ आसा. हो पाठ ट्रान्सलेटेड फ्रॉम NCERT हिंदी बूक टेक्स्ट बूक. अशे तरेन बौद्ध भिक्षू लोक आमकां आशिर्वाद दितले की तुमची शेतां पिकाळ जावची, तुमची दुयेंसां नाश जावची, म्हणजे ऑल डिसीजीस यू वील ब्लेस्ड वीथ गूड हेल्थ. आनी मेळून मिसळून सगळीं नाचया गावया आनी नव्या वर्साची खोस मनोवया, म्हणजे नव्या वर्साचें सेलेब्रेशन करुया. भुरग्यांनो, जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी तातूंतचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या इश्टांक शेअर करा आनी अशाच नव्या नव्या व्हिडिओ खातीर सबस्क्रायब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. व्हिडिओ पुराय पळयल्या खातीर धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग फूल व्हिडिओ. डू लाईक, शेअर, सबस्क्राईब एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड फॉर मोर सच न्यू videos. Thanks for watching. धन्यवाद.